पेडण्या वाठारांत जर गॅम्बलिंग झोन येत तर त्या वाठाराची संस्कृती पिड्ड्यार जातली। तरणाट्या भुरग्यांचेर हाचो परिणाम जातलो म्हण ह्या गॅम्बलिंग झोनाक विरोध करपाक पेडणे काँग्रेस गटान उपजिल्लोधिकारी सुभाष केरकर हांका निवेदन पत्र भेटयलां। तशें पेडणेच्या थळाव्या आमदाराक पेडणेकारांचें हित खबर ना, तो पेडणेची वाट लायता म्हण मंत्री बाबू आजगांवकाराक मुखेलमंत्र्यान मंत्रिमंडळांतल्यान काडचो म्हण मागणी पेडणे काँग्रेस गटान केल्या। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। कलेक्टराक निवेदन दिला की जे आयज सरकारान पेडण्यान एक गेमिंग झोन गॅम्बलिंग झोन जे असे 11 जागे तेंच्यांनी नोटिफाईड केल्ले आसा। आता ते 11 जागे खंयचे आसा हे तेंच्यांनी आयज पर्यंत लोकांक सांगलेले ना। ते जागे कोणाचे, कोण तेतून इन्वॉल्व आसा, कोणाचो भितर फायदो आसा, हे सगळे आयज पेडण्याचे जनतेक आयज स्थानिक आमदार जो हांगा डेप्युटी सीएम आसा, टुरिझम मिनिस्टर आसा, तेणे जनतेक उघड करचे की तो खंयचे खंयचे एरियेन हे सगळे गॅम्बलिंग झोन हाडपाचो आसा, खंयच्या भुरग्यांक तो पिड्ड्यार करपाचो आसा गॅम्बलिंगाच्या माध्यमांतल्यान, ते तेणेन सगळ्या पेडण्याच्या जनतेक सांगचे। दुसरे म्हणजे गोंयान ही नाच गाणी आणि जी असली जी वायट वायट जी संस्कृती आसा ही खरी गोंयची संस्कृती न्हू, एक डाग लावपाचो जो प्रयत्न चालू केल्लो आसा गॅम्बलिंग झोनाच्या माध्यमांतल्यान, तो खंय तरी बंद जावपाक जावो। आयज लोकांचे हांगासर इतली गरिबी वाडलेली आसा, म्हारगाय इतली वाडलेली आसा, तेजेर ह्या सरकारचे लक्ष ना। केवळ आणि केवळ हे एंटरटेनमेंट नाच गाण्यान हो सरकार गुंतलेलो आसा। भाजप सरकारान जो पेडण्या मतदारसंघात हाडपाचो जो प्रयत्न चालू केला त्याचे निवेदन आज आम्ही पेडण्यान डेप्युटी कलेक्टराक सादर केला काँग्रेसच्या वतीन। आम्ही त्याका तीव्र शब्दान त्या तीव्र हेतून विरोध करतले। ज्या प्रकल्पाक ते जमनी सरकारान एक्वायर केले ते शेतकऱ्यांक फटोवन आयज थंयसर त्यांच्यानी कॅसिनो हाडपाचो जो प्रयत्न केला तातून आम्ही काँग्रेसच्या वतीन निषेध ह्या सरकारचो करता। आयज जे प्रोजेक्टा खातीर जमनी एक्वायर केल्या ते प्रोजेक्ट सरकारान हाडपाचे। आयज आमचो पेडण्याचो जो आमदार बाबू आजगांवकर आसा हाचो पयलीं हांव निषेध करता, कित्याक हो तर एक अनपड मनीस आसा, हेका कांय कळना। कितें आमच्या पेडण्यांक जाय, जे पेडण्याची कितें संस्कृती आसा ही बाबू खबर ना। आमी पेडण्यान सगळ्या घरांनी चळवळ करतले, घरांनी आमी प्रत्येकाच्या घरान आमी एक पॅम्पलेट जावन निवेदन दितले की हे अनिष्ट गोष्टी आहा तांकां तुमी तुमचो विरोध जावपाक जाय आणि प्रत्येक नागरिकान ह्या विशयाचेर उलोवपाची आयज गरज आसा। ना जाल्यार जी पेडण्याची संस्कृती आहा ती नष्ट करपाचें काम हो आमचो पेडण्याचो उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकर जातलो हे हांव तुमकां निश्चित सांगता। आणि प्रमोद सावंताक हांव प्रावरली सांगता, प्रायोरिटीन प्रमोद सावंतान ह्या बाबू आजगांवकराक मंत्रिमंडळासून काढून उडोवपाचो। हो असो डान्स करपी, आयज पार्टी करपी, सगळे कडेन हांगासर आमचे पेडण्याचे नाव कलंक बरबाद करपी हो आमकां हांगासर आमदार नाकाच नाका आणि मंत्रिमंडळान तुझ्या हो नाका। हो एक बाबू पेडण्या खातीर शाप आणि कलंक।